जेजू मोगाळा आराधन तुका, जेजू दयाळा आराधन तुका, कुर्पे सागोरा आराधन तुका, ये सोडवणदारा आराधन तुका. उंड्या रुपार तू लिपोवन आसाय, दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय, कुर्पेन तू आमकां नेटोवन आसाय, पवित्र सांगात तुजो दिवून आसाय. मोगाळा सोम्या जेजू, काळजांत तावन आमी तुका आराधन करता. आमचें सर्वस्व आमी तुका समर्पितांव. आमी हांगासर तुजें आराधन करूंक आसांव तर तुवें आमकां फोव केलाय. तुज्या वर्त्या दये खातीर मोगाळा सोम्या जेजू आमी तुका अर्गां दितांव. तुजी दया आसा देखून आमी हांगासर हजर आसांव. एकच एक घडी तुजी दया आमचे थंय ना तर आमी निर्जीव जाता. स्वादीक जेजू, तूं आमचो आसरो, तुजे विणे ना कोण आमकां दुसरो. सोम्या जेजू, तूं गवळी बरो, तूंच आमच्या जिणेचो एकच थारो. मोगाळा सोम्या जेजू, आमी समेस्ताय ह्या संवसारांत पळणारी जावन आसांव. आनी आमच्या पळण करता आसतना आमी आसरो सोदता. आमकां ह्या संवसारांत मेळचे ते जागे, ते आसरे, ते सक्कडी तात्कालीक आमचें घर आनी तशेंच आमचें दफ्तर, आमचो वावरो, हें सगळें तात्कालीक जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार सा पावलुनो तुजो वर्तो धर्मदूत ताणें सांगचे प्रमाणे ह्या संवसारांत आमचें जिवीत तंबू आसलें बरें. आनी आमचो सासणाचो निवास आसा सर्गीचें राज. देखून मोगाळा सोम्या जेजू, तूंचो आमचो थारो आनी एकच थारो. तूं सोडल्यार आमकां ना कोणी दुसरो आसरो. सोम्या जेजू, आमी हें आराधन चलयता आसतना तूं आमच्या काळजांत आसाय, तूं आमच्या मनांत आसाय. आमच्या काळजांत तावन आनी मनांत तावन आमी तुजी स्तुती आराधन करता. तुका आमी हरसिता सोम्या, कित्याक आमचे थंय वस्ती करून तुवें खुशी वेल्याय, आमचे थंय बिडार करूंक तुवें दया दाखयल्याय. ह्या पासत आमी तुका दिनवासता सोम्या. आमचें आराधन तूं मानून घे. आमी तुजी स्तुती आनी होकळाप उसारता आसतना दयेन ती मानून घे. कित्याक तुका बलिदान आनी तशेंच हेर कसली स्तुती तुका मानवना म्हूण तुवें सांगलाय. तुका जाय दया न्ही बलिदान. तुका जाय नितळ काळजान आनी निर्मळ मनान केल्ले ते मागणे. आमी हांगा आसाव. हांगासर आसलेल्या आमच्या समेस्तांचेर तुजे विस्नार आशिर्वाद घाल सोम्या. आमकां तुज्या कुर्पेन बर, तुज्या पवित्रात्म्याच्या सक्त्यान आमकां बर. आमच्या काळजांत तावन आनी मनांत तावन आमी तुजी स्तुती करूंक, आराधन करूंक आमकां फोव कर. आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, जय जय तुका सोम्या जेजू, जय जय तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू. वंदन तुका सोम्या जेजू. मोगाळ सोम्या जेजू, आमी आज उलोवंक शकता जाल्यार आनी आराधनांत भाग घेवंक शकता जाल्यार तुवें आमकां दिल्ल्या त्या जिविताच्या देण्या खातीर, वेळाच्या देण्या खातीर, तुका हरसूंक आमकां फावो जाल्ल्या खातीर आमी आज हें आराधन करूंक शकता सोम्या. तूं आमच्या थंय दाखयल्ल्या दये खातीर आनी तशेंच आमकां तुवें केल्ल्या सर्व उपकारां खातीर
आमचेर वतलेल्या सर आशिर्वादा खातीर सोमये जेजू आमी तुका अर्गां दिता आमचे आराधन मानून घे नितळ काळजान आनी निर्मळ मनान हे आराधन करूंक आमी खुशी व्हरता देखून मोगळा सोमये जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्याची देणी आमचेर देवून येवं तुझ्या पवित्र आत्म्याचे सकत हांगासर देवून येवं सोमये जेजू आमचे सांगता डिवायन वर्ड टीव्ही मारिफात जायतीं जाणां ह्या आराधनांत भाग घेवन आसात तांकां हर एकल्याक तुझ्या कृपे देण्यानी बरं सोमये जेजू आमी सगळ्यांनी सांगता मेळून तुजी स्तुती केल्ले बरी आमी तुझ्या कृपेंत वाडत वेता आमी तुजी स्तुती केल्ले वरवीं तुजे ती व्हडली तूं कांय वर्तो जायना सोम्या पूण आमी तुजी स्तुती आराधन केल्ले वरवीं आमीच तुज्या कृपेंत वाडत वेता मोगळा सोमये जेजू कितली चड तुजी स्तुती आराधन आमी करता तितले चड तुज्या कृपे बळान आमी भरता तुजी वडबीक बिलकुल सडन आमच्या स्तुती आराधना वरवीं बगर आमकां ती उपकार पडटा मोगळा सोमये जेजू पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन आमी आज आनी तशेंच आमच्या दिसपडत्या जिणयेंत सदांच हप्त्याच्या 7 दीस आनी वर्सांत 365 दीस सोमये जेजू तुका आमी विश्वासी रावूं आनी तुजी स्तुती आराधन करूं आमकां तूं फावो कर मोगळा सोमये जेजू जावं तुका अर्गां जावं तुका महिमा ससनाच्या ससनाक सर्गी देवदूत तूं निरंतर कळन आसतना तुजें आराधन करतात तांच्या सांगता मेळोवन तुजी स्तुती आराधन करूंक आमी आशेता हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड परत एपटी कांतार गावन आमी सोमयाची स्तुती आराधन करया उभी राहूया. हरसून गाऊया हरसून गाऊया हरसून गाऊया आम्ही हरसून गाऊया हरसून गाऊया हरसून गाऊया हरसून गाऊया आम्ही हरसून गाऊया हरसून गाऊया हरसून गाऊया हरसून गाऊया आम्ही हरसून गाऊया हरसून गाऊया हरसून गाऊया हरसून गाऊया आम्ही हरसून गाऊया देवा बापा हरसून गाऊया जेजू सोम्या हरसून गाऊया पवित्रत्म्या हरसून गाऊया त्रिएका देवा हरसून गाऊया देवा बापा हरसून गाऊया जेजू सोम्या हरसून गाऊया पवित्रत्म्या हरसून गाऊया त्रिएका देवा हरसून गाऊया हरसून गाऊया हरसून गाऊया हरसून गाऊया आम्ही हरसून गाऊया हरसून गाऊया हरसून गाऊया हरसून गाऊया आम्ही हरसून गाऊया जीवदाता हरसून गावया जीवित दिव्या हरसून गावया कृपेवंता हरसून गावया माझ्या बापा हरसून गावया जीवदाता हरसून गावया जीवित दिव्या हरसून गावया कृपेवंता हरसून गावया माझ्या बापा हरसून गावया हरसून गाया हरसून गावया हरसून गाया आम्ही हरसून गावया हरसून गाया हरसून गाया हरसून गाया आम्ही हरसून गाया दैविक उस्वाडात हरसून गाया रायांच्या रायात हरसून गाया सुताच्या आत्म्यात हरसून गावया सुतोपितारात हरसून गावया दैविक उस्वाडात हरसून गावया
अनुसरून गावया आम्ही अनुसरून गावया हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 मोगाच्या भाव भयणीनो हांगासर उंड्याच्या रुपार सुमी जेजू आमच्या मध्ये हजर आसा आनी तशेंच मुखार आमी सोमिया जेजू क्रिस्ताची जिवंतपणाच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची इमाज आमी पळयता ह्या उंड्यार हजर आसो सोमी जेजू तोच जिवंत जेजू क्रिस्त आमच्या मध्ये हजर आसा सासणाक जिवोवचें तसलो आनी ते सासणीक जिवीत तो सोमी जेजू आमकां हर एकल्यांकी बसयता आनी दिता आनी हाका साक्ष आसा फाटल्या 2000 वर्सांनी कितलेशे मार्तीर कितलेशे सांत भक्त तांचे जिवीत समर्पित करून ते जियेल्यात सोम्या खातीर आपल्या जिवाचें बलिदान भेटोवंक ते पाटी सोरोनात देखून आज अमर जाल्यात सोम्या जेजू सांगता सासणाक ते जियेतात आमचो जयवंत सोमी जेजू तो सक्तांचेरी जैत वेल्लो सोमी जेजू ताचे ते सोलवणी ना आनी ताचे जैतांत आमकां हर एकल्यांकी तो वांटो दिता मोगाच्या भाव भयणीनो एक ल्हानशें एक काणी आमचो सोमी जेजू कितलो महान म्हणून आमकां दाखोवन दिता एकलो मनीस ह्या संवसारांत अतिश्रेष्ठ सकत खंयची म्हणून सोदून गेलो आनी ताका वाटेर येता आसतना उजो पळो मेळ्ळो व्हड आकटें उज्याचें आनी ताणें पळयलें तें उज्याचें आकटें सक्कडी जळोवन पिठो जाता इंगळो जाता आनी तो एक घडी बरो थंयच पळोवन चिंतून आसता आसतना ताच्या मतीक हें आयलें वो उजो कितलो भयानक वो उजो खाली लांकूड मात्र हुलपायता न्ही बागार लंकड सयत उदाक करता देखून हो उजो कितलो कठीण आनी कितलो बळवंत जावन आसा की म्हणून देखून ताणें उज्याक म्हळें जावयेत तूं जाल्यार सर शक्तिवंत तूं लोंकडूय उदाक करताय लांकूड उलपायताय लंकडूय उदाक करताय आनी त्या वेळार त्या उज्यान त्या मनशा लागीं म्हळें वय हांव लांकूड हुलपायता लोंकोड उदाक करता पूण म्हजे प्रास शक्तिवंत आनी एक सकत आसा आनी त्या वेळार मनशान त्या उज्या लागीं विचारलें तुजे वरने शक्तिवंत कोण आसा देखून त्या उज्यान जाप दिली म्हजे की चड शक्तिवंत उदाक कित्याक म्हळ्यार उदाक म्हजेर पडत जाल्यार हांव थंयच पालव वता म्हजी सकत सगळी वेता काही करूं जायना म्हज्यान आनी तो मनीस चिंते लागलो वय ह्या उज्या प्रास उदाक चड शक्तिवंत उदाक कठीण उजो सयत पालवोंक शकता देखून तो मनीस उदकाक उद्देशून म्हणलो तूं उदाक कितलें शक्तिवंत तुका नमस्कार करूं फावो आनी त्या वेळार उदकान म्हळें वय हांव उजो पालवयता उजो हांव पालवयता वय पूण ह्या संवसारांत हांव चड शक्तिवंत श्रेश्ठ न्ही कित्याक म्हळ्यार म्हज्या प्रास चड शक्तिवंत आनी एकलो आसा
आणि त्या वेळार त्या मनशानं विचारलें उदका लागीं तुज्या की सकड चड शक्तिवंत आनी एक सकत आगी कोण सांग पळया म्हाका म्हणून. आनी उदकान म्हळें पळय वयर सूर्य आसा तो काला करता म्हळ्यार ताजी कठीण किर्ण मुजेर घालता. आनी त्या वेळार मुजें जायत तें उदक ह्या उदकांतलो जायत तो वांटो तो काला जाता गे म्हूण सांगल्यार उब जावन वयर वेता इवॅपरेशन जाता. आनी अशें तो सूर्य म्हाका उणो करता म्हजो गात्र उणो करता आनी हांवें खाली जायशें करता म्हणून. आनी तो मनीस वयर पळयता आसतना ताका पळोवंक जावना कठीण सुर्याचीं किरणां दोळ्याक तोपतात देखून ताणें थंयच दोळे दांपून म्हळें सूर्य तूं कितलो कठीण जावन आसाय तुका पळोवंक सयत ती जायना म्हाका तुजी किरणां कितलीं कठीण म्हज्या दोळ्याक तोपतात तूं भयंकर सकत म्हणलो. आनी त्या वेळार सुर्यान त्या मनशाक जाप दिवन म्हळें वय सगळ्या संवसाराक हांव उजवाड दितां आनी ताज्या मागीर म्हाका कोणी पळोवंक शकनात तरी पूण हांव ह्या संवसारांतली श्रेश्ठ सकत न्ही म्हज्या की व्हड सकत दुसरी आसा म्हणून. आनी त्या मनशान विचारलें सुर्या लागीं तुज्या की प्रास तुजे प्रास आनीक चड कोण शक्तिवंत आसा. सुर्यान म्हळें मोडा. आनी तो मनीस म्हणलो ची चिल्ला रे मोडा ती कशें तुजे वरवीं चड शक्तिवंत जावची म्हणून. आनी त्या वेळार सुर्यान म्हळें पळय ती मोडा सकला वेता आसतना म्हजी किरणां धरणीक पडोवंक सोडिनात सावळी उपजयतात आनी अशें म्हाका आसाय करतात. आनी त्या मनशान चिंतलें वय सूर्य शक्तिवंत तरी पूण ही मोडां त्या शक्तिवंत सुर्याक आड येतात देखून हांची सकत कांय उणी ना म्हणून. आनी त्या वेळार त्या मनशान मोडांक उद्देशून म्हळें तुमी पळोवंक बारी हलक दिसतात हळू तरी पूण तुमकांय सकत आसा ह्या संवसारांतल्या चड शक्तिवंत सुर्याक आड करून तुमी सकतात म्हणून. आनी त्या वेळार त्या मोडांनी म्हळें आमी सुर्याची सकत धरणीक येनातले बरें आड हांव सकता वय पूण आमचे वरवीं आनी एक व्हड सकत आसा म्हणून. आनी त्या मनशान विचारलें कोण आसा तुज्या की चड शक्तिवंत. आनी त्या मोडांनी म्हळें पळय वारें तें खालें करता म्हळ्यार आमकां एक कडेन रावूंक सोडना एक कडेन तो आनी एक कडेन धांवडयता आमकां मन लागता तरी धांवडयता आनी एक कडेन. आनी तो मनीस तेणें पळयता वारें दिसना पूण वारें आसा आनी तें वारें ताका सकती आसा थोडे फावटी मोडान धांवडयता आनी थोडे फावटी उदक दर्यांतले सयत इशीन तावन तिशीन तें लोडटा. आनी तो वाऱ्याक उद्देशून म्हणलो तूं जावेत दिसनाय तरी पूण तुजी सकत मात्र भारी विचित्र. आनी त्या वेळार वाऱ्यान म्हळें वय हांव मोडांक लोडटा एक कडेन एक कडेन हांव उदकाक एक कडेन एक कडेन लोडटा वय पूण हांव त्या पर्वतांक लागता आसतना तो पर्वत आसल्या कडेच आसता शिवाय म्हाकाच फाटी धाडटा तो मुखार वचना न्ही म्हणून. आनी त्या वेळार त्या मनशान म्हळें तूं जावेत पर्वत कितल्या शेतां मानात हांव हांगाच आसाय आनी ती वारें येवन तुका मारता जाल्यार तूं कांय फाटी वचना एक इंची ताजे बदला त्या वाऱ्या फाटी धाडटाय कसलो शक्तिवंत तूं पर्वत अशें म्हणून. आनी त्या वेळार तो पर्वत जाप दिवन म्हणटा ह्या संवसारांत हांव आसा सबार शेतां मानात हांव 1000 वर्सां तावन आसा पूण हांव चड शक्तिवंत न्ही म्हज्या वरवीं चड शक्तिवंत आनी एकलो आसा मनीस तो ताजी हात्यार हाडून येता आनी त्या भायर म्हजे फातर काडटा ताज्या भायर माती काडटा आनी म्हाका थोड्या तेंपान नपयस करता. आनी त्या मनशान त्या हात्यार हाडच्या मनशा लागीं म्हळें ह्या संवसारांतली बुद्धवंत रचना तूं देवान रचलेल्या रचने पैकी चड बुद्धवंत तूं जावेत तूं संशोधन करन पर्वत सयत नपयस करताय तुजे सकत तुजी जाणवाय विशेश जावन आसा तूं देवा सारको म्हणून. आनी त्या वेळार त्या मनशान जाप दिली न्हय आमी संवसारांत मस्तू शक्तिवंत मनीस आसा आनी तशेंच आमी एक आनी एक संगत सोदून काडटा ह्या संवसाराचेर आमचो अधिकार स्थापीत करता एक राय आनी एकल्या सोलविता एक देश आनी एकल्या देशाक सोलविता तरी पूण ह्या संवसारांत आमी अक्रेची सकत न्ही आमी ह्या संवसारांत आमी श्रेश्ठ सकत न्ही कित्याक म्हळ्यार आमी सट्टांनी भिवोवची एक संगत ह्या संवसारांत आसा. एकलो राय आनी एकल्या सोलविता
पूण ह्या संवसारांतले सक्कड मनीस ह्या संगतीक भियेतात. त्या मनशानं ताणें विचारलें कोण ती सकत, आनी तो वळू त्या मनशान म्हळें मरण. ह्या संवसारांत मरणा भियेनातलो मनीस कोण आसा? एकलो मनीस आनी एकल्या दुस्माना भियेता, पूण सक्कडी मनीस दोळ्यांक दिसनातल्या संगतीक सक्कडी भियेतात ह्या संवसारांत. त्या वेळार मनशान मरणाक म्हळें तूं कठीण जावन आसाय, सक्कड मनशांक तूं बेश्टायताय, सक्कड मनीस तुका भियेतात, कसली एक कठीण सकत तूं भिरांकूळ अशें म्हणून. आनी त्या वेळार मरणान जाप दिली वय हांव तशेंच चिंतलो थोड्या तेंपा आदीं पर्यंत, पूण आतां न्ही. मनशान विचारलें मरणा लागीं कितें जालां तुका? आनी त्या वेळार मरणान म्हळें पोर पर्यंत हांव चिंतलो ह्या संवसारांत सक्कडी मनीस म्हाका भियेतात, सक्कडी मनीस म्हाका पळोवन कांगाल जातात, आसायक जातात, पूण आतां न्ही. कितें जालां तुका? मनशान विचारलें. आनी त्या वेळार त्या मरणान जाप दिली जेजू म्हणलो व्यक्ती तो जावन आसा श्रेश्ठ ह्या संवसारांत आनी सर्गार. कित्याक म्हळ्यार मरणांतावन तो जिवंत उठला आनी म्हाकाय ताणें नाश केला. सक्कड मनीस म्हाका भियेतात, पूण म्हाकाच ताणें नाश केला म्हणटा आसतना ताजे वरणी सकत व्हडली दुसरी ना म्हणून. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. मगाच्या भाऊ भयणीनो, आमचो स्वामी जेजू मरणांतलो जिवंत जाला आनी तो जिवंत जाल्लो स्वामी जेजू आमचे संगी ह्या बुंड्याच्या रुपार हजर आसा. हांगा मात्र न्ही मगाच्या भाऊ भयणीनो, सगळे संवसाराचेर आनी दिसाच्या हर एका वेळारी आमचो स्वामी जेजू हजर आसा आमचे मदें. खंय सक्कड येवकरिस्त दवरतात आल्तारीचेर आनी ताबेरनाकलांत थंय आमचो स्वामी जेजू जिवंत जेजू हजर आसा. तो आमचे सांगात चलता, तो आमचे थंय बिडार करता आनी आमकां ताच्या पुना जिवंतपणांत आमकां तो वांटो दिता. इतलो शक्तिवंत स्वामी जेजू. सोम्यात इतलो शक्तिवंत दुसरी संगत ह्या संवसारांत ना. सोम्यात इतलो शक्तिवंत दुसरी कसलीच वस्त ह्या संवसारांत ना. आनी आमी समेस्ताय ह्या सोम्याची शीस जावन आसाव. आमी समेस्तांनी जिवोवचें सोम्याच्या नांवान. वर्तें जावं ताजें नांव, तोर जावं ताजें नांव आज आनी सदांच काळ. आनी त्या देखून सर्गी देवदूत निरंतरी कळनासतना सोम्याची स्तुती आराधना करतात. कित्याक म्हळ्यार ताणें ह्या संवसारांत आयिल्ल्या वेळार कुर्सा मरणा वरवीं आमची सोडवण केल्या आनी मरणांतावन जिवंत उठोवन आमकां ताणें पुनर्जिवंत दिलां. एक ल्हानशी एक संगत एक सांगणी अशी आसा. सुत्ते मोडतेल ताणें फातराक मारन ताजे कुडक्याक हातून बरी आकृती केली. मार केल्ल्या फातरान बरी सोबीत आकृती दिली, पूण मार दिल्लें सुत्ते मात्र मोडतेल तें तशेंच उरलें. त्या मोडतेला वरवीं सुत्त्या वरवीं कितले बरे सोबीत आकृती केल्यात, सोबीत, पूण सुत्ते मात्र तशेंच उरलें. कोण मार खाता तो सोबीत आकृती दिता. सोम्या जेजून ह्या संवसारांत आयिल्ल्या वेळार मार केल्यात सगळ्यांच्या वरवीं चड असंख्यात रितीन आमच्या समेस्तांच्या चड मापान सोम्यान मार केल्यात. आनी त्या देखून संवसाराक ताणें भोव सोबीत देणें दिलां, जिवंतपणाचें देणें दिलां. मरणाचेर जैत व्हरून ताणें आमकां त्या जिवंतपणांत वांटो दिला. कित्याक स्वामी जेजू कुर्साचेर मरून ताणें मरणाक नाश केला. ताणें जायते मार केल्यात आमच्या खातीर, जायतें दूख ताणें सोंसलां, ताचें सगळें जिवीत ताणें खाली केलां. ह्या सोम्याक आमी ताका स्तुती जावन आमचे हात उबारन ताची स्तुती आमी गावया. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. मगाच्या भाऊ भयणीनो, आमी कंतार गावन सोम्याची उतर आयकूं आनी तशेंच ताचो नियाळ करूं आमकां आमी तयार करया. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ.
ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. Hallelujah, 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 ಯೇಸು ರಾಜ. Hallelujah, 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯೆಹೋವ ನಮ್ಮ ದೇವರು, ಅವರೇ ಜೀವನ ಕೋಟೆಯು, ಯಾರ ಭಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯೆಹೋವ ನಮ್ಮ ದೇವರು, ಅವರೇ ಜೀವನ ಕೋಟೆಯು, ಯಾರ ಭಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಯೆಹೋವನಿಸಿ ದೇವರು, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗಡ ಇರುವ ರಾಜನು. ಎಲ್ಲ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಯೆಹೋವನಿಸಿ ದೇವರು, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗಡ ಇರುವ ರಾಜನು. Hallelujah, 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 ಯೇಸು ರಾಜ. Hallelujah, 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 ಯೇಸು ರಾಜ. ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವರು ಯೆಹೋವ ನಮ್ಮ ದೇವರು, ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಾಯಕನು. ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವರು ಯೆಹೋವ ಈರೇ ದೇವರು, ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಾಯಕನು. Hallelujah, 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 ಯೇಸು ರಾಜ. Hallelujah, 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 ಯೇಸು ರಾಜ. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. Hallelujah, 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 ಯೇಸು ರಾಜ. Hallelujah, 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 ಯೇಸು ರಾಜ. Hallelujah, 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 hallelujah. सोम्याजेजू दाट तुझ्या पवित्र आत्म्यात आमची खालचा मना उघड, आम्ही ऐकून तुझे उतर मुक्त मनाने आणि खालचा स्वीकार करू. आमका फाव कर सोम्या, तुझ्या पवित्र आत्म्यात धाडणं आमचे काळजा मना उक्तीन कर, आणि आम्ही ऐकून तुझे उतर आमच्या काळजा मनात रोबून आम्ही ते खरेपणी पाळूंक आमका कृपा दी. मोगळा सोम्याजेजू दाट तुझ्या पवित्र आत्म्याक आमचे काळजा मना उक्तीन कर, आमचे काळजा मना उक्तीन कर सोम्या. तुझ्या पवित्र आत्म्यात धाड, त्या पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन आणि बळान आम्ही तुझे उतर ऐकू आणि ते आम्ही नियाळू, आणि तसेच त्या उतरा सरी जाऊन आमच्या गिनेत आम्ही फळ देऊ आमका फाव कर. लुकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता 10 अध्याय 17व्या वाक्यातून 22वें वाक्य. 22-70 पाठी येतात. उपरांत धाडलेले ते 22-70 संतोषान पाठी येयले आणि म्हणाले, सोमिया तुझे नाव काडल्यार देव सारसयत आमकां खाल जातात. जेजू साप दिवन तांकां सांगी लागलो, अंतराळांतावन जग ग्लोवणें पडयल्ल्या बरी सैतान पडोवन आपटाल्लो हांवें पळयलें. पळया, सोरोप, इचू आनी दुस्मानाचें सगळें बोळसू पांय तळा मुस्तूंक
हांवें तुमकां पदवी दिल्या आनी कितेंच तुमकां बादा करचें ना. तरी पूण देवसार तुमकां खाल जाता देखून तुमी संतोश पावनाकात. बगार तुमची मोनां तुमची नांवां सर्गीं बरोवन आसा देखून संतोश पावा. तेच घडये जेजू पवित्र आत्म्यातय संतोशान बरोवन म्हणालो, बापा सर्गा संवसाराच्या दुनिया जाणट्या आनी बुदवंतांत हांव लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडापो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. वय बापा तशें करूंक तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हजे आधीन केलां. पूत कोण म्हूण बापा शिवाय हेर कोणूच नेना. बाप कोण म्हूण पुता शिवाय आनी कोणाक पूत बापा विशीं कळीत करूंक खुशी व्हरता ताजे शिवाय हेर कोणूच नेना. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्त. बशा आयच्या दिसा आमी अधिकाराच्या राजवडकायची नियमा विशींत थोडो वेळ आमी ध्यान करता. फाटल्या दिसांनी आमी पास्क परबे उपरांत आमी जाणाव थोड्या दिसांनी पेंतकोस्त परब येता देखून आमी ह्या पवित्रत्म्याक स्विकार करच्या विशींत आमी ध्यान करनासा. पवित्रत्म्याचें महत्व हांव तूं हर एकलो जाणाव मोगाच्यान. आनी त्या देखून पयल्या सुवातेर आमी नियाळ केलो पश्चातापाचें काळीस. ह्या पश्चातापाच्या काळजाक कशें जिवनांत बदलावण हाडूंक शकता. कशें एक वेचीक पूत आपलें सगळें वगडायल्लो बापातावन पयस गेल्लो व्यक्ती फाटीं आयिल्ल्या वेळार सर्वेस्परो बापाचो संख्या जावन आसा थंय असो बापय त्या पुताक अधिकाराचो दांडो मुदी तेच प्रमाणे दोगलो घालता. आनी ताजे सांगाता थवळ पर्यंत आसलो मालगडो पूत रागार जाता. पूण थंयसर आमी पळयता तो मालगड्या पुताचो मनोभाव आसलो. हांव बापाय सांगात आसा म्हणल्यार तसो मनोभाव. पूण ताका ती अधिकाराची मुदी दांडो ह्या दोगलो लाभोंक ना मोगाच्यान. आव्हान तुय मुस्तबोटी अशेंच आमी सदां मिसाक वेता. आमी देवा थंयच आसा म्हूण आमी चिंतावन तरी सर्वेस्पराची काकुळतो मागोन तो सर्वस्व म्हणून संपूर्ण तरान सरेंडर जावन हांव तूं आयिल्ल्या वेळार येना तर आमकां व्हडली कांय बदलावण दिसना. पूण खेदाळा सर्वेस्पर देव संपूर्ण हांव कांयच न्ही आनी संपूर्ण तरान ताका आमी सरेंडर जाता. थवळ सर्वेस्पर देव म्हाका आनी तुका विशेश रितीर आशिर्वाद करता. दुसरें आमी ध्यान केलें बापा थंय एकवटचें जेजू थंय एकवटचें. आनी केदाळा हांव देवा थंय एकवटून आसा. थवळ म्हज्या जिवितांत विविध घडितां घडोवन हांव उसल्या पावंडाक पावता म्हणल्या विशयंत ए इंटिमेसी देवा थंय एकवटचें ताजें तें मोगान आसचें. त्या इंटिमेसी वरवीं कशें आमी सांगातपणा वरवीं देवा थंय आशिर्वादी जावंक शकता म्हणल्या विशयन आमी आनी एक मागण्या वेळार जमते वेळार ध्यान केलें. आज एक मॅट मुखार वेता हांव. हांगासर आमी पळयता 22-70 जाणां विशयंत खंयसरी कोण कितें म्हणलें थंयसर उल्लेख आमकां वांजेलांत पळोवंक मेळना. एक सामान्य व्यक्ती ते जावन आसले. आनी ह्या 22-70 जाणांक स्वामी जेजू धाडटा. आपूण हेच्या हळ्ळेक मुखार तांकां त्या व्यक्तींक धाडटा आनी तांकां एक अधिकार दिवन धाडटा. वचून खंयसर वसा थंयसर गूण करा आनी तुमी सुवार्ता विशयन सांगा म्हणून. आनी हे व्यक्ती 22-70 जण फाटीं येवन म्हणटात स्वाम्या जेजू कसलें अजाप आमकां चिंतूंक वचूं शकना. देवसार सयत खाल जातात. उरलें पुरो जाता सोडया हे देवसार समेत आमकां खाल जातात. पिडेस्त गूण जातात. चिंतिनांतलें अजाप आमच्या जिवितांत घडटात. आनी स्वामी जेजू म्हणटा हाका तुमी संतोश पावोवंक परतें चिंतूंक कितेंय ना. संतोश तुमी पावा जाय.
तुमची नावां सर्गार हजार आसा देखून देखून संतोष पावा. हे अजापां पुरा एक सामान्य जावन आसा. अजापां एक सामान्य विचार म्हणून सोमीन जेजू हांगासर सांगता आनी म्हणटा तो पवित्र आत्म्यान सोमीन जेजू आयच्या वाचपान आमी पळयलें. सोमीन जेजू पवित्र आत्म्यान भरता आनी सांगता बुद्ध जावन लिपोवन दवरल्यो संगती तूं ल्हानांक कळोवन आसाय. बुद्वंत व्यक्ती आसात, शास्त्री फारिजेव आसात, जाय तितले धर्मशास्त्राचें अध्ययन केल्ले आसात, सबार दीस उपास करचे मागणे करचे व्यक्ती आसात, सबार बलिदानां भेटोवचे व्यक्ती आसात आनी तरी पूण तांकां समेत खळी जायनातलें. हांगासर आसच्या हांवें धाडिल्ल्या त्या 72 जाणांक देवाची सकत कितें म्हणून खळी जाल्ली मोगाच्यान. जेजूक 12 आपोस्तल आशिल्ले, एका ताजे शिस आशिल्ले. हांगासर आमी पळयता 72 जाण खंयसर जावन आयले आनी कशें तांच्या मुखांतर अजापां घडलीं. तांचे थंय अधिकाराची रजवडकी सर्वेस्परा सोम्यान जेजून दिल्ली. आनी सोमीन जेजू आयच्या वाचपान आमकां आमी वाचलें आतां आयकलें, सगळें म्हज्या बापान म्हज्या अधीन केलां. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या अधीन केलां. आनी परच्या दिसा आमी ध्यान केलें 17व्या अध्यायान सांजच्या सोमीन जेजू म्हणटा बापा कशें हांव आनी तूं एक जावन आसा तशें हे सोमेस्त आमचें तें एक जावन दिता. अशें ते म्हजें तें हांव तुजें तें आमी सगळां एक जावया. म्हळ्यार केदाळां हांव आनी तूं जेजू तें, जेजू बापा थंय आमी एकवटान आसा. कशें जेजून मातकारां केल्यांत त्याच प्रमाणे मातकार्यां करूंक राजवडकी चलोवंक म्हाकाय तुकाय अवकाश जाय पडतो आसा मोगाच्यान. आज म्हाका तुका बगूंक पुरो आमी कितेंच न्ही ह्या समाजांत. आमी कांयच आमचें तें सकाना. आमी एक अस्खत समुदाय, ह्या अस्खत घराणें, ह्या अस्खत व्यक्ती म्हणून म्हाका तुका बगूंक पुरो. देखून सोमीन जेजू क्रिस्त स्वर्गारोहण जावच्या पयलें मार्काच्या 16व्या अध्यायान 17 आनी 18 वाक्यान सांगता सतमंतल्यांक असल्या असऱ्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नवी ते देवसार सोडयतले, नव्या भासांनी उलयतले, सोरोप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसलेंय बी वीख बी येती जाल्यार तांकां तें बादाक जावचें ना आनी पिडेस्त तांचेर हात दवरून तांकां ते बरें करतले. असलो अधिकार म्हाकाय दिला, तुकाय दिला आनी सर्वेस्परा सोम्या जेजूची आशा जावन आसा. म्हजे मुखांतर आनी तुजे मुखांतर हर एकल्या मुखांतर ह्या लोकांक जायतलें बरेंपण आमी घडोवंक जाय, जायतलें बरेंपण ह्या समाजान जावंक जाय. आमच्या हर एकल्या मुखांतर भावार्थ्या मुखांतर जायचें म्हूण आशा. आज खंयसर आमकां एक अजाप जाता आसतना कोणगी एक मनीस यशस्वी पावता आसतना आमकां अजाप जाता, तो कशें सायबा खंयनातलो कितल्या उंचायेक पावलो सायबा, कशें ताणें हात घाल्ले हर एक यशस्वी जाता. कित्याक ताच्या कुटुंबान समाधान आसा, कित्याक थंयसर तांकां चिंतनांतलें तांच्या जिवितान जावन आसा. पवित्र पुस्तका प्रमाणे मोगाच्यान हर एक स्वाभावीक जावन आसा. जें कितें अजाप म्हूण हांव आनी तूं चिंता पयलें सोम्या जेजूच्या त्या काळार आमी पळयलें जाल्यार हर एक ते एक सामान्य व्यक्ती, मेल्लो व्यक्ती जिवन जावचें थंयसर सामान्य जावन आसलें. 70 जाणांक जेजून उठयलें, कोटकारांक नितळ केल्लें, पिडेस्तांक गूण केल्लें, सबार अजापां थंयसर जाल्लीं. ती एक सामान्य म्हणल्यार बरी थंयसर भोगतालें. आनी त्या देखून सोमीन जेजू म्हणटा सांजवांच्या 15व्या अध्यायान 18वें वाक्य, तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजे शिस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. बापाची महिमा परगट जावची हांवें आनी तुवें फळ दिल्ल्या वेळार आनी थवळ मुस्तू बापाची महिमा हांव तूं परगटता मोगाच्यान. हें कांय नवें जावं न्ही, हें कांय नवें जावं न्ही. संवसार प्रारंभ जाता आसतना आदावाय ग्रस्त आसतनांत सर्वेस्परा देवान सांगिल्लें उत्पत्ती ग्रंथांत 1 अध्यायान 26 ते 28 वाक्यान आमी पळयता. थंयसर 28वें वाक्य म्हणटा देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें वाडा आनी साडा आनी पृथ्वी भरा आनी ती तुमच्या अधीन हाडा. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वेचेर दियेतल्या सर मनजातीचेर अधिकार चलया. अधिकार चलोवचें, राजवडकी चलोवचो अधिकार सर्वेस्परा देवान मनशा कुळाक दिल्लो संवसाराच्या आरंभातावन. जावं पुरो मनीस फातकान पडोवन
थंय तावन तो अधिकार भायर गेल्लो. परत खंयसर स्वामी जेजू ह्या संवसाराक येता आनी म्हणटा असलो अधिकार तुमकां दिता, सगळ्यांतल्यान जैत करचो तसलो अधिकार हांव तुमकां दिता. वय मोगाचे न्हू, सबार पोटी म्हाका आनी तुका मुस्तपुटीं बगता आमी कित्या शिकपांत आमी फाटीं पडल्या, फेल जाता म्हूण जावंक पुरो. आमचें कुटुंब जिवीत हालता धलता जावंक पुरो. आमचें बिझनेस, आमची वृत्ती, आमी करचें वावर करचे कडेन मुस्त कडेन आमकां फेलियर म्हूण बगता जावंक पुरो. पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा म्हाका आनी तुका जैत वन जावच्या बसत सर्वेस्परा देवान म्हाका आनी तुका अधिकार तो दिला. म्हजें आनी तुजें जिवन आशिर्वाद जायचें म्हणलें जावन आसा इच्छा देवाची. तरी पूण आज हांव आनी तूं सबार शेतांनी आमी फेलियर जाल्या. ह्या वेळार हांवें तुवें दिश्ट लावंक जाय. जर हांवें अधिकाराची रजवडकी चलयची जाल्यार हाची कसले नियम आसात. केदाळा हांवें हे अधिकाराची रजवडकी चलोवंक साध्य आसा म्हणल्या विशयंत आज हांव तूं ध्यान करता मोगाचें न्हू. पयल्यान पयलें म्हाका आनी तुका अधिकाराची रजवडकी चलयची जाल्यार सर्वेस्पराचें भेसांव म्हाका आनी तुका मुस्तू गरजेचें. ह्या उत्पत्ती ग्रंथांत आमी पळयलें जाल्यार थंयसर मनशाक रस्त आसतना 26 वाक्य म्हणटा आनी देवान म्हळें आमच्या स्वरुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक आमी करुया म्हणून सर्वेस्पर देव थंयसर मनशाक रचता. ताजेच सारक्याचो, ताजेच इमेज म्हणटा आमी, तस सारक्याचो मनशाक रचता आनी तितल्यार तो रावयना. ताजे उपरांत एक मेट मुखार वचून 28वें वाक्यान आमी पळयलें जाल्यार देवान तांकां आशिर्वाद दिलो. केदाळा आशिर्वाद मुजेर आनी तुजेर पडटा गी. थंयसर हांव आनी तूं अधिकाराची रजवडकी चलोवंक शकता मोगाचें न्हू. जिवितांत आत्मीक आशिर्वाद गरजेचें. आज काल तुमी समाजांत पळयल्यार मस्त जाणांक बरें शिकापतीन शिकल्यात, मस्त जाणां बरें शिकापतीन शिकल्यात, तरी पूण तांकां कितले इंटरव्यू गेल्यार तांकां काम मेळना. कोणाक एक दुसऱ्या करता काम मेळटा. क्लासींत पट्टी म्हूण आसलेल्या भुरग्याक पयलें काम मेळटा वयर येता, मुखार रँक काडलो भुरगो थंयच उरता. ह्या जिवितांत सोबाय जाय तितली आसा, पूण काजारी जिविताक येताना टोटल फेलियर जाता. काजारी जिवितांत त्या व्यक्तीची सोबाय, त्या व्यक्तीचे शिगूण खंयच उपयोगाक पडनात. आनी थोड्या कडेन आमी पळयता मोगाचें न्हू, आमी जिणयेंत सबार संगती, आमचे कडेन पयशे आसतात, अधिकार आसता, तरी पूण आमकां जाय जाल्लें कितेंच करूंक शकना. आमी अधिकार आसल्यार आमचे कडेन कांय करूंक शकना. त्या खातीर आमी जायते आज संवसारांत कॅवस म्हणटा म्हळ्यार घुसपट गोंदळ सगळ्यांनी आमी पळोवन आसा. खंयसर चुकलें, इतलें शिकप शिकोवन, इतले पुरा रँक येवन, ह्या बरें मार्क्स काडून, तरी पूण ह्या व्यक्तीचें जिवन कित्याक परजळना. ह्या पुरा वेव्हाराक करोड कटल्यान पयशे गेल्यार कित्या खातीर थंयसर बरो वेव्हार जाता आसना. ह्या बरें शेत आसा, मुस्तो जागो आसा, बरें उदाकी आसा, तरी पूण फळ कित्याक बरो येना आनी फळ येवन एक त्या कुटुंबाचें जिवन समृद्धीचे पर्यंत कित्याक जावंक ना. खंयसर गी हांवें तुवें जाणा जायसय देवाचें आशिर्वाद. देवाचे आशिर्वाद आसल्यार खंयसर आमी गेल्यार आमी जैत ठेवून जाता. त्या खातीर आमी पळयता त्या अब्राहम आशिर्वादीत जालो, इसाक आशिर्वाद जालो, जाकोब आशिर्वाद जालो. कित्याक ताणें हात घाल्लें पुराय यशस्वी जातलें. कित्याक म्हळ्यार तांचेर आशिर्वाद आसलो. अब्राहमा विशयन आमी सक्कळी जाणां हांवें सांगा जाय म्हणना. इसाका विशयन पळयत पुस्तक म्हणटा उत्पत्ती ग्रंथांत 25वें अध्याय 11 वाक्य म्हणटा अब्राहमाच्या मरणा उपरांत देवान इसाकाचेर आशिर्वाद घालो आनी इसाकान बेर लाय रोई लागीं वस्ती केली. आनी 26 अध्याय 12-14 वाक्य म्हणटा इसाकान त्या प्रदेशांत बी ओंपलें आनी त्याच वर्सा 100 वंटांनी ताणें लुगलें. कित्याक सर्वेस्परान ताजेर आशिर्वाद घाल्लो. ताजें धन दिरवें
दीस वेता वेता सडत येयलें आनी तो भूक रेस्त जालो. ताचे कडेन बोकरे गोरवां आनी साबार साकर आशिल्ले. हें पळोवन फिलिस्त्यांक समेत मोसोर जाल्लो. हें कित्याक हांव सांगता, हांगासर आमी पळयलें जाल्यार तो इसाकाक सर्वेस्पर देवान आशिर्वाद गेल्ल्या वरवीं ताणें खंयसर भिवंपलें 100 वांट्यांनी फळ आयलें आनी फिलिस्त्याकार इतले बळादीक वो थंयसर इसाक परखी थंयसर आयिल्लो. आनी ते फिलिपकार पळयतात, थंयसर फिलिस्त्यांकार पळयतात, आमी इतले बरो बळवंत आसा, आमच्या गदेनी आमकां कांय जायना. आनी वो आयलो आनी पुरो 100 वांट्यांनी पीक जावन आसा, 100 वांट्यांनी पीक जावन आसा. थंयसर आमी पळयता जाकोबाच्या जिवनांत तो एक बोकरे सरावचें तो काम करनासलो मोगाचें न्हू. आनी इतलें तो आशिर्वादी जाल्लो की सर्वेस्परा देवाच्या आशिर्वाद ताजेर आशिल्ल्या वरवीं लाबाना कडेन तो वावर करता आसतना लाबानाकय थंयसर आशिर्वादी जाता. आनी लाबान कितें म्हणटा उत्पत्ती ग्रंथांत 32 वाक्यान पळयता हांव, लाबानान ताका म्हळें, हांव तुका मानवाला जाल्यार तुका लागून सर्वेस्परान म्हजेर आशिर्वाद घाला म्हणून ज्योतिशी विचारून हांवें समजून घेतलां. तुका कितली मजुरी जाय म्हूण विचार, हांव ती तुका दिता. पळय हांगासर लाबान मुस्तुद्या दुडवानी आशिल्लो आनी वो एक व्यक्ती थंयसर गेल्लो, भियान दवरलो हो जाकोब. आपणाचो भाव कितें म्हणे करीत म्हणून भियान दवरलो हो जाकोब. आतां लाबाना कडेन सर्वस्व आशिल्लें तरी पूण लाबान हो म्हणटा, जाकोबा तूं म्हणे आमकां सोडून वचनाका, दया कर जाकोबा तूं म्हाका सोडून वचनाका. म्हाका ज्योतीश इशारल्यानी सांगतात तुजे वरवीं म्हाका आदाय जावन आसा, तूं खंयसर आसाय थंयसर आशिर्वाद आसा म्हणटात आनी त्या देखून तुका खालें जाय तें दिता. विशय एक उडास दवरा, आज हांव तूं एक रांदपी जावंक पुरो, घरा एक काल एक रांदचें जावंक पुरो, सर्वेस्परा देवाच्या आशिर्वाद आसल्यार रांदलें हर एकी रुचीक जाता. या हांव वृत्ती एक करनासा जावंक पुरो, हर एका म्हज्या वृत्तेंत हर एक गल्ले विचार जायते होवन जाता. हांव आमी एक डॉक्टर जावंक पुरो, आपडले ताका पेशंटाक कोणाक पुरो वखद दिता ते पुरो पिडेस्त गूण जातात मोगाचे न्हू. कित्याक म्हळ्यार सर्वेस्पराचे आशिर्वाद खंयचें काम करता म्हणल्यार आमी इम्पॉर्टंट न्ही, खंयसर आसा म्हणल्यार आमी गरजेचें न्ही. गरजेचें सर्वेस्पराचे आशिर्वाद म्हजेर आनी तुजेर आसा गे म्हणलें आशिर्वाद. आमी येदोळसो आयकलें पदऱ्यापणां मुस्तो आतां आराधना वेळार साबार संगती मोगाच्यान सांगल्यो आनी वर्तें जावन आसा सर्वेस्परा सोमिया जेसोन मरणाचेर जैत वेल्लें. सगळें एक न्ही एक बोळ म्हूण आमी चिंताव, ताजें वर्तें बोळात एक आनीक आसा, पूण सगळ्याचें जैत वेल्लें चड जावन आसा जेजू क्रिस्ताना. आमच्या फादर उनिलान तांणी प्रस्तुत ते आमच्या सायंट अंटोनी आश्रमाचे डिरेक्टर जावन आसात. आमी सगळ्यां जाणो थंयसर ते खंयसर गेले तेय आशिर्वादी जावन आसात. आमी पळयलें जाल्यार फाटल्या वर्सांनी तो संस्थो जाय तितलो अभिवृद्धी जालो आमच्या हाताखाल, आमचे निर्देशकपणाखाल जाय तितले अभिवृद्धी जालो. पयलें ते CODP आसलें थंयसर आशिर्वादी जालो. हांव उदाहरण कित्याक दिवचें म्हळ्यार आमी काल वांजेलाची उतरां हांव तुमकां सांगता प्रॅक्टिकल जावन तुमकां सांगूंक आसा. खंयसर देवाचे आशिर्वाद आसा, तो आशिर्वाद असो व्यक्ती गेल्ल्या वेळार तो संस्थोय अभिवृद्धी जाता, ते काम कितें हातान धरलें अभिवृद्धी जाता, हर एकी अभिवृद्धी जावन आसा मोगाचें न्हू, अभिवृद्धी जावन आसा. खंयसर आमी पळयलें, हांवें उदाहरण दिल्ल्यान जाय तितलें बाप ओनील खंयसर गेले थंयसर साबार अभिवृद्धी आमी देखता. जाल्यार सर्वेस्पर असो देव असो आशिर्वाद तांचेर आसा जाल्ल्यान ते खंयसर गेले रे आशिर्वाद जालो. म्हज्या आनी तुज्या जिवनांत सर्वेस्पर देवाचे आशिर्वाद आसल्यार आमी जें कितें वावर करता त्या वावरान म्हाका तुका आशिर्वादीत जाता. मात्र न्ही आमकां नव्यो संगती आमच्या जिवितांत करूंक आमी शकता. नव्यो संगती आमी चिंतचें इतलें केल्यार जालें कोण ना म्हणून, इतलें केल्यार जावना. नवें आनीक आमकां सर्वेस्पर देव आमकां तें अवकाश दिता, नवें करूंक आनीक आमकां अवकाश दिता. त्या देखून आमी म्हणटा ताका रिफ्लेक्शन म्हणटा, ह्या नव्या जिवान आमकां भरयता. जर तर आमी एपटी सुकून गेल्या जावंक बरो, परत जिवन नवें जीव आशिर्वाद आसल्यार आमी परत नव्या जिवन आमी भरोवंक साध्य आसा. जेरमिया प्रवादाच्या 31 वाक्य म्हणटा, कित्याक थकलेल्यांक हांव नव्या जिवान भरतलो आनी भागोवन गेल्ल्याक हांव दोशी करतलो. हे आशिर्वाद असो एक भाग. हांव चिंत्या एका टायमार आमी जायतलें केलें, सुकून गेले हांव,
या कांयच करुना सुकोवन गेल्या पूण आशिर्वाद पडल्या कुडले नव्या जिवान हांवान तूं बरोवंक शकता मोगाच्या नव्या जिवान हांवान तूं बरोवंक शकता मात्र न्ही मनशाक इतलेंत एक म्हणल्यार लिमिटेशन आसा इतलेंत म्हण एक आमी करूंक जाता तितलें म्हण करूंक पूण सर्वेस्पर देवाचे आशिर्वाद असल्यार हर एक पोटी आमी नवें 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 करता त्या देखून एकलो इंजिनियर बरो जर तर ताजेर सर्वेस्पर देवाचे आशिर्वाद आसल्यार एक बिल्डींग तो बांदता आसतना सुबीत एक बिल्डींग बांदता ताज्या जाणवे प्रमाणे बेस्ट तें बिल्डींग अनेक ताका प्रोजेक्ट आयिल्ल्या वेळार देव ताका जाणवाय दिता अनेक रितीन विन्यास करून अनेक बिल्डींग नवेत्त विन्यास करून घालता अनेक बिल्डींग येतना ताजीक बरें नवें विन्यास करून घालता कित्याक सर्वेस्पर देवाचे आशिर्वाद त्या व्यक्तीचेर आसल्या वेळार सर्वेस्पर देवाचे आशिर्वाद मनशा सैमान इतलेंत अंती म्हणूंक पुरो पूण देवान आशिर्वाद गेल्ल्या वेळार हर एकाकी नवें 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 करूंक शकता मोगाच्या न्हू तेच प्रमाणे आमी रायांच्या पुस्तकांत पळयता पयल्या रायाच्या पुस्तकांत 20व्या अध्यायान 22व्या वाक्यान थंयसर पळयता थंयसर इस्रायलाचो राय त्या आरामगारां कडेन झुजता आनी जिखता आनी अशें संतोशान ते फाटी येत आसतना चिंत आसतना परत सर्वेस्पर असो प्रवादी इस्रायलाच्या रायाशी वचून म्हणटा परत तूं रेडी जा आनी एपटी सैन्य परत एकठांय कर झूज कांय जावना एपटी विन्न जावन फाटी येयल्यात मात्र पूण थंयसर 20व्या अध्याय 22वें वाक्य म्हणटा तेन्ना प्रवादी इस्रायलाच्या रायाशी गेलो आनी ताणें ताका म्हळें वच तुजें सैन्य परत एकठांय कर तुवें कितें करूंक जाय तें सारकें चिंतून पळय कित्याक येता त्या वर्सा सुरवेर आरामेश्वराय परतून तुजेर धाड घालतलो मुखार कितें जाता तेंय कळीत करता कित्याक इस्रायल रायाचेर आशिर्वाद आसलो जैताचो आशिर्वाद आसलो आनी त्या देखून हो सगळें सैन्य रेडी करनासता आसतना ते आरामगार म्हणटात तो थंयसर विन्न जालो न्हय आमी अनेक कुशीन वचून गेल्यार आमी खंडी जावन विन्न जावंक साध्य आसा आनी व्हडलें सैन्य काडून येतात पळय पुस्तक म्हणटा युध्द व्हडलें सैन्य गी इस्रायलांनी आरामगारा मुखार घाल्ले तंबू 2 बोकऱ्या हिंडा भशेन दिसलेले पूण आरामगारांनी सगळो गांव भरल्लो आनी पळयत पुस्तक म्हणटा 7व्या दिसा ते एकामेका मुखार मेळ्ळे 29वें वाक्य म्हणटा 7व्या दिसा एकामेका मुखार मेळ्ळे आनी 7व्या दिसा सुरू जाताना इस्रायलांनी आरामाच्या 1,00,000 पायदळ सैन्यांक एकाच दिसा जिवेशी मारले कशें तें सकलें गे म्हणलें सवाल इतलेंच देवाचें आशिर्वाद त्या रायाचेर आशिल्लें आनी त्या देखून तो राय थेदे ओडलें कांय हांचे धाकटे इल्लेशें सैन्य जाल्यार विन्न जावंक शकलें मोगाचें न्हू त्या देखून हांवें तुवें उडास दवरूं जाय म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत पयल्यान पयलें हांवान तूं उंचल्या पावंडाक पावो जाय जाल्यार सर्वेस्पराचे आशिर्वाद घेवंक आमी प्रयत्न करया मागीर सर्वेस्पर लागीं बेसांव ताजें आमच्या जिवितांत आमचे खंयचेय वावर तो जावं दी त्या वावरांत आमी आशिर्वादी जावंक सर्वेस्परा देवा लागीं आमी पयल्यान पयलें हांवें तुवें मागोवंक जाय दुसरें जावन आसा देवान दुसरे नियम जावन आसा देवान बेसांव आसल्यार मात्र ताज्या सांगाता देवाचें बेसांव आसा जाय ताज्या सांगाता हांवें देवान कोणाक आशिर्वाद घाला त्या व्यक्तींक विधेय जावन जिवंक आसा मुस्तमुटी आमकां बगता हांव एक व्हडलो मनीस सायबा म्हणून आनी हांव व्हडलो मनीस केदाळा म्हण हांव तूं चिंता त्या दाळा आमचीं बेसांवां कट्ट जाता म्हणटा ह्या आमकां आशिर्वाद नश्ट जाता आनी पळयत पुस्तकां जायतीं उदाहरण आसात जायतितलीं उदाहरण आसात तरी पूण आमी जाणाव पळयत पुस्तकांत रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी पळयता 13व्या अध्यायान 1 आनी 2 वाक्यान अशें म्हणटा हर एकल्यान आपणा वयर आसल्या अधिकाऱ्यांक काळजाय जाय कित्याक देवान दिल्ल्या शिवाय कोण सोय अधिकार ना आनी आतां अधिकार चलयता तांकां देवानच त्या जाग्यार उबारले म्हणयत देखून अधिकारा विरोध चलतलो देवाच्या मांडावळीक विरोध वेता आनी जीं कोण अशें आड वेतात ती आपणा वयरच ख्यास्त मागोवन घेतात मुस्तपुटी आमी जिणेन सुलवोवचें कशें म्हळ्यार आमकां कितें गी देवाचे आशिर्वाद आसता तरी पूण हे आशिर्वाद आशिल्ल्या कुडले आमच्या मांड्या वयल्यान येता आनी त्या देखून आमी त्या आशिर्वादाचो फळ जोडूंक शकना दाविदाक सर्वेस्परा देवान सामुएल प्रवादी मुखार मागलें सोमा मुकलो रायतूं जाताय म्हणून तरी पूण ताका रायपूण मेळूं ना तेदे व्हडल्या गोल येतक जिवेशी मारल्यार
अकरेक ताणें त्या साऊल रायानं हाका जिवीशी मारूंक पळयत आसतना धांवाचें पडलें आनी साऊल रायस हाच्या हाताक मेळ्ळ्या वेळार दाविदान सांगलें मागलेल्याक हांव कितेंच कांय पाड करचो ना, हांव ताजेर हात घालचो ना, कित्याक ताका अधिकार दिल्लो सर्वेस्परा देवान आनी ताका तो अधिकार दिल्लो हांवें तो खात्रून काडूंक साध्य ना, हांवें ताचे तोंड काडूंक साध्य ना, कित्याक अधिकार दिल्लो देवान ताका. पळय हांगासर दाविदाक सांगीत आशिल्लें देवान म्हाका ऑलरेडी बेसावून दिला, म्हाका आशिर्वाद केला, त्या देखून म्हाका करूंक साध्य आसा ना, कित्याक दाविदान पळयलें ह्या साऊलाक अधिकार दिल्लो रायाक देवान अधिकार दिल्लो जाल्यार हांवें तो काण उरचो ना, हांव विधेय जाता, हांव ताका लागाड काडना, हांव कांय हें करना, हांव मरणांतल्या बरी पळयता पूण हांव ताजेर हात घालना. मोगाचे न्हू मस्त पोटी हांवान तूं जाय तितले पोटी हांवान तूं चलवता आमच्या जिवितांत आशिर्वादां होगडावन घेता. कित्याक म्हळ्यार आमी देवाच्या मांडावळी विरोध वेता. खंयच्याय एका व्यक्तीक खंयचें एक स्थानमान सर्वेस्परा देवान दिलां तर तें स्थानमान ताच्या खुशे विणें कांयच करूंक साध्य न्ही. ताणें दिल्लें देवान दिल्लें तें ताका आमी विधेयपण दाखोवचें, आमकां आशिर्वादीत करून उंचल्या पोंडाक पावोवंक शकता. तिसरें जावन आसा मोगाचें नियम, ह्या अधिकाराच्या राजवडकेचें तिसरें नियम जावन आसा देव भिरांतीन जियोवचें. देव भिरांत म्हळ्यार आमी जाणाव सर्वेस्पराचे भिरांत असल्या वेळार हांव आनी तूं पाताक करूंक वचना, कित्याक देव म्हाका पळयोवन आसा. देवाचे विणें हांवें कांयच करूंक शकना, हर एक संगती म्हज्यो देव पळयोवन आसता म्हणटना हांव देवाच्या भिरांतेन हांव जियेतां. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा देव भिरांत जावन आसा जाणवायचें मूळ. आनी आमी पळयता झुजे ताका थंय वावर करच्या जाग्यार ताका त्या धन्याची सगळो अधिकार दिल्लो. वो सुबीत सुंदर तरणाटो जावन आसलो, कोणीय ताका पळोवंक ना. ती स्त्री त्या धन्याची बायल आपणा लागीं प्रद्वर करूंक ती आपयता तरी हाणें पळयलें देवाच्या मुखार देव म्हाका पळोवन आसा, कोणीय पळयनातल्यार म्हणना हांव ही सूख करचो ना. आनी ह्या वरवीं देव भिरांतेन तो जियेल्ल्या वरवीं सर्वेस्परा देवान ताका त्या इजिप्ताचो मुखेल कारभारेकर नेमलो. मोगाचें न्हू एकटीच्याक ताका सही लागवेलें जावंक पुरो, पूण मुखल्या दिसांनी ताका कारभारी जावन नेमलो सर्वेस्परा देवान. कित्याक ताका जाय तितले अवकाश पाड जावंक आसले तरी तो पाड जावन तो जियोंक ना. देव भिरांत म्हळ्यार हें. सुजान्नाक ते व्यक्ती दोगो जजेस या निती करता त्या काळार ताणें सांगलेंच चलतालें निती करतानी. केदाळा त्या निती करतानी आपलेशी दृश्टीर ह्या सुजानाचेर पळयलें आनी ते सांगा लागले, सुजाना तूं सांगलें आमी आयकना जाल्यार तुजे संग एकलो सोलो आसलो म्हूण सांगता आनी तुका जिवेशी मारतले म्हूण सांगलें. तरी सुजाना म्हणालें मनशाच्या हातान पडचें की देवाच्या हातान देवाचे लागीं हांव मर्सी सारना, हांव देवाच्या विरोध हांव पाता करचें ना, हांव देवाक म्हजें समर्पिता म्हणाली. देव म्हाका पळयता, हांव सूख केली जाल्यार देव म्हाका सोडचो ना, देवाच्या हजरपणाक हांव मानून घेता म्हणून ती म्हणाली. निती करता लागीं म्हणाले हांव तुमी सांगलें आयकना म्हणाली. आनी ह्या निती करतानी ताका पात्रांक सगळे वेवस्था केली जाल्यार दानियल प्रवादीचेर देवाचो आत्मो थंयसर येता आनी ते पात्रांचे मेरावणीक जावन येवचेर थंयसर सुजानाक राखून व्हरता. मोगाचें न्हू आमी हांव तूं हर एकली ह्या विचारान जाणा. सर्वेस्पराची भिरांत केदाळा म्हाका आनी तुका आसता. सर्वेस्पर देव म्हाका आनी तुका ती राजवडकी अधिकाराची राजवडकी दिवंक शकता आनी त्या राजवडकेंत हांव तूं जियोंक शकता. चवथे नियम जावन आसा सादेपणाचें जिवन. हांवें तुवें केदाळा सादेपणान जावन हांव तूं जियेतावंगी थवळ आमच्या जिवितांत उंचल्या पोंडाक ह्या देवाची सोम्यान देवान दिल्ली ते रजवडकी अधिकारची रजवडकी चलोवंक हांव तूं शकता. त्या देखून सोम्यान जिजोन 8 बागीन विवरण केल्ल्या वेळार
सामात्याच्या 5व्या अध्यायांत 5वें वाक्य म्हणटा सादी बोळी कितली बगी पृथ्वी जातले तांचे दायज. कित्याक ह्या सादी बोळी व्यक्ती सर्वेस्पराक केदाळे खालती जावन जिवोवची व्यक्ती आनी देवाक खालती मान घाल्ले व्यक्ती तांकां देव केदिंगस सोडून घालना, अधिकार दिता मात्र न्ही. पळयत पुस्तक म्हणटा पृथ्वी जातले तांचे दायज. ताणें सांगलें हर एक थंयसर घडोवंक साध्य आसा. त्या देखून हांव तूं मोगाचें न्हू जाणाव. पळयत पुस्तकांत संत भक्तांनी जाय तितली अजापां केलीं. आमी पळयत पुस्तकांत जावंक पळोव उपरांतल्या चरित्र आमी पळयलें जाल्यार त्या संत भक्तांनी जाय तितली तांणी नवीन अजापां केलीं. तांणी ह्या संवसाराचेर अधिकार ताणें दाखयलो. सर्वेस्परा देवान दिलो अधिकार तांकां चालावण करूंक मेळ्ळें आनी त्या देखून ताणें मागतना पिडेस्त गूण जालें. कितें पुरा उदक नातल्या कडेन उदक मेळ्ळें, अभिवृद्धी नातल्यांक अभिवृद्धी मेळ्ळी, सैरीक मेळनातल्यांक सैरीक मेळ्ळी, काजार जिवीत पाड जाल्लें कोणाचें आसलें ताणें परत तें बरें कुटुंबां जिवेंक शकलें. बरेंच घडोवन आयलें मोगाचें न्हू. कित्याक सर्वेस्परान अधिकार दिल्लो तो अधिकार ताणें चालावण करूंक शकलीं. हाका पुरा म्हज्यान तुजें गरज आसा. म्हज्यान तुजें मन बदलुचें. मन बदलुचें म्हळ्यार कितें गे म्हणलें सवाल आमी रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी पळयता 12व्या अध्यायान 2रें वाक्य. ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात, बदलाक तुमची मनां नवीं जावं, तुमचे जिणेचें रुपांतर जावं, थवळ तुमी देवाचे कुशीकुते म्हूण सोदून काडूंक पावतल्यात आनी खंयचें बरें देवाक मानतात आसलें आनी संपूर्ण म्हूण तुमी समजून घेतल्यात. हें कशें गे म्हणलें सवाल मुठव्यान सांगता. आमची संस्कृती आमी फाती येवन आयिल्ले रिती रिवाज्यो मुस्त आसात. देखून आमी जाणाव मुस्त विचारांत आमकां खाली करया म्हळ्यार आमकां एक अडकळी समाजाचे नियमां, कुटुंबाची नियमां, आमी फाती येवन आयिल्ली नियमां मुस्तुपुटी आमकां अडकळ घालतात. पवित्र पुस्तक सांगता आमी आमची मनां नवीं करी जाय. कशें नवें करचें? एकच एक वाट टोटल सरेंडर म्हळ्यार संपूर्ण सर्वस्व देवाक आमी समर्पण दी जाय. आमच्या जिवितांत थोडी गणितां घडोवंक पुरो मोगाचें न्हू. हर एक देवाक आमी समर्पण दिवन कितें देवाची खुशी आसा तें आमच्या जिवितांत जावंक सोडूंक जाय. जर तर देवाची खुशी कितें म्हणून हांव तें आयकून ताजे प्रकार चलता त्या दाळा मात्र हांव आनी तूं म्हजें मन बदलिलां म्हूण सांगीत. मुस्तुपुटी आमच्या जिवितांत जाय तितले बरें देवाचे उतार वाचता, देवाचे उतार आयकता, तरी पूण आमकां सुटका मेळना. कित्याक म्हळ्यार ते उतार आयकल्यार पावना, आयकल्या उपरांत आमची जिणी त्या प्रमाणे बदलावण करी जाय. जर तर आमचें मनां बदलिना केवल आमी मिसाक वता, मागणें करता आनी कितें बरीं कामां करता, मन आमचें तशेंच दवरता, आमकांच आमी अडखळ घालता, देवाचें आशिर्वाद आमच्या मुखांत वळनातल्या बरी आमीच ताका अडखळी घालता. त्या देखून आमचे आनी तुमच्या जिवितांत हर एकल्याच्या आमच्या जिवितांत मोगाचें न्हू. सर्वेस्परा देवान दिल्लो तो अधिकार हांवें तुवें चालावण करी जाल्यार आमची मनां नवीं करी जाय, आमचे चिंताप बदली जाय. हांव कांयच न्ही म्हणलें चिंताप सोडया मोगाचें न्हू. हांव आनी तूं सर्वेस्पराची रचना, सर्वेस्परान म्हाका आनी तुका देवा बापान ओ मनशाकोळ रचतना दिलो अधिकार सोम्या जेजू क्रिस्तान ह्या संवसाराक येवन परत तो अधिकार म्हाका आनी तुका दिला. आतां पाद्र्यापान आराधना वेळार स्पश्ट रितीर अर्थभरीत करून सांगलें, कितल्याक अर्थभरीत तरान विवारसून सांगलें. तो लोंकाड गट म्हणटा उजो लोंकाड उज्याक लोंकाड उजो करगेता. उजो बळिश्ट म्हणल्यार उज्याक उदक अशें सांगता आनी विवरण दिवनूच गेले. बळिश्ट खंयचेंय ना, बळिश्ट म्हजो आनी तुजो सोमी जेजू क्रिस्त. ह्या दाळा ह्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें मन म्हजें आनी तुजें जावंक शकता. ताणें दिलो अधिकार हांव आनी तूं चलोवंक शकता. ह्या संवसाराचे वेर हांव आनी तूं जैत व्हरूंक शकता. त्या देखून ह्या रुल्स ऑफ डोमिनियन म्हणटा ह्या प्रभुत्वाची नियमां, ह्या अधिकाराच्या राजवडकायची नियमां हांवें आनी तुवें पाळिल्ल्या वेळार आमच्या जिवितांत जाय पुरतें बरें करूंक आमी शकता. उडास दवरया चरित्रेंत आमी कितलीं वर्सां वचले म्हणलें मुख्य न्ही. बगार आमी ह्या संवसारांत आसता आसतना कितलें
आमी बरें करूंक शकल्या कितले आमी यशस्वी जाल्या म्हळ्यार आदारार म्हजी आनी तुजी चरित्रां ह्या संवसारार ओंदून आसा. त्या देखून एका रितीर आध्यात्मीक रितीर आमी पळयत आसतना पिडेस्तांक गूण करचें या तांकां प्रवास संग करो या आनी कितें रितीर आमी देवाची सेवा करण आमी एक रितीर आत्मीक रितीर जाल्यार संवसारीक रितीन जाल्यार हांव तूं खंयचेंय काम करता आसतना थंयसर आमकां यशस्वी मेळोवन आमी जर तर उंचल्या पावंडाक पावले जाल्यार थंयसरी देवाक हांव आनी तूं सावन जिवंक शकता आनी देवाक महिमा दिवंक शकता. तर देवा कडेन आज आमी मागया मुखल्या दिसांनी मनशाच्या आत्म्यान आमकां करूंक कशें जाल्यार मोगाचें न्हू. देव असो आत्मो आमचेर देविल्ल्या वेळार आमकां हर एकी करूंक साध्य आसा. त्या देखून म्हाका तुका पळयत आत्म्याचें चड आनी चड मजा जायचे. त्या देखून म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत चड आनी चड पळयत आत्म्याच्या देण्या फळांनी हांवें तुवें बरें जाय. पेंतकोस्ताच्या मुखल्या दिसांक हांव तूं तें परब आचरसतना म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत बळादीक रितीर पळयत आत्म्याचें सखत आमचेर वळा जाय. कित्याक हांवें आनी तुवें ह्या संवसारांत अधिकाराची रसवडकी सोलोवंक जाय. आनी जो कोणाचेर पळयतात बळादीक रितीर कार्यगत जाला कोणाचेर बळादीक रितीर थंयसर मातकार्यां करूंक शकला जाल्यार सबारांच्या जिवितांत म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत तस्सो पळयतात म्हाका तुका आशिर्वादीत करण म्हाका तुका ह्या जिवितांत उंचल्या पावंडाक पावूंक शकतलो. त्या देखून आज सर्वेस्परा देवा लागीं मागया सुमिया जेजू कशें त्या कशें 72 जाणांक 72 जाणांक तुवें विंसून काडना तांकां धाडलेंगी सुमिया त्याच प्रमाणे आमकां हर एकल्यांगी सर्वेस्परा तूं विंसून काड आनी आमी संतोशाने जिणी जिवंक सगळें आमी सांगले बरेंच जावन आसा हर एकान आमकां यशस्वी मेळना आसा म्हूण सांगूंक आमकांय तसलें बगफो कर म्हणून आज आमी सर्वेस्परा देवा लागीं मागया. आमीन. Jesu maka apa amolik jaratan maka tutela ker Jesu maka tunte sugli pida shira ochi tuniva apad Jesu maka Jesu agadan sabli pida shira mochi tuniva pati striyen tuka bavartana podle kashtalya tuve more kele bavartan hau tuka somya asa padta पायांतळा तुझ्या सरपडटा सोमिया जेसू ताळ्याक म्हज्या कांदी नरिया जेसू मागण्या गुमान तुंदी जिणेन मोच्या सोमिया सदा सुवाळो कुर्पेची जिणेन मोच्या सोमिया सदा सुवाळो आपण जिसू म्हाका jaratan maka tutela ter Jesu maka tunte sugli pida shira mochi tuniva apad Jesu maka apa amolik jaratan
आयच्या दिसा धैर्याचो आत्मो दिवन आशीर्वाद सिता फुडें मेटां काडूंक ताका धैर्य दिवन आशीर्वाद सिता हालमा शरे डी 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 हरे डी डी ना 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 शरे डी 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 हालेलुया 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 सोलवणी म्हज्या जिविताचो एक भाग जावनच गेला म्हणल्या थोड्यांक सोमी जेजू आयचे दिसा जैताची मेटां काडूंक आदार दिवन आसा आमेन शुभला बा शोभला बला बला बा शोभरा बरा बरा बा युथना ना सनाना डी 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 हालेलुया सबारंग थाळण्या वयर जैतवरची कृपा सोमी जेजू आयचे दिसा फावो करता हालमा शरारी दी 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 रा 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 हमला शललो ले 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 ला आला ला 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 हालेलुया 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 सोम्याच्या 20 वांटेली जावन वावर करूंक आशा आसच्या सोमी जेजू बळादीक तरान अभिषेक करन एक बळादीक इन्स्ट्रुमेंट जावन महिमे बरी कामां करूंक अभिषेक करता आला माशाले डी 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 राबक्तुला माशाले डी 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 होली आत्मानी ब्लेस 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 राबक्तला माशाले रे 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 आबलु शमा मामा हरा रा 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 आशेल्ल्या घावन दितलो म्हणटा सोमी आशेया तुम्ही पवित्र आत्म्याक आणि ताच्या हजरपणान आत्मिक आणि दैहिक बरेपण तुम्ही लाभोवंक शकतल्यान आणि हेरांचो दुखांपाचो हात जावन हांव अभिषेक करता म्हणटा आमेन 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 सबारांची ना दिसच्या सत्यांचे बंधन कितें खंयच्याय की मुखार सरोंक या खंयचेय समृद्धी मेळोंक या खंयचेय तराचें एक बंधन आसा मानसीक तरान टेन्शन आसा तांकां सोमी विशेष तरान ब्लेस कर आशीर्वाद सिता आमेन मोगळ सोमी जेजू ह्या अपूर्वच्या वेळा खातीर आमी तुका अर्घ दिता आमच्या जिणेंत आमी आमच्या मोगाच्या मनशां लागीं आसतना आवय बापाय लागीं भावा भयणी लागीं आमच्या इश्ट मित्र लागीं सैरा लागीं आमी आसता आसतना आमकां संतोश जाता पूण मोगळा सोमी जेजू तुझे संगी आमी वेळ करतीत आसतना जावचो तो संतोष आनी समाधान मेळचें हेर खंयच्या कडेन आमकां मेळना ह्या वर्त्या अपूर्बाच्या वेळा खातीर आमी तुका अर्घ दिता डिवायन वर्ड टीव्ही मार्फत आमच्या संगी कोण सक्कडी ह्या आराधनांत वांटो घेवन आसा सोम्या तांकां तुज्या आशिर्वादांनी बर संतोष आनी समाधान तांकां दी ह्या संवसारांत तूं येता आसतना देवदूतांनी शांतीचें गायन केलें आनी तुका पळोवंक आयले सक्कडी संतोषान समाधानान फाटीं गेले मोगळ सोमी जेजू तुज्या पुनर्जिवंतपणा उपरांत तुज्या शिसांक तूं दिश्टी पडलेल्या वेळार तुवें श्वास तांचे सोडलोय समाधान तुमकां म्हूण तुवें सांगलें सोमी जेजू तुज्या सुरवेच्या घडयेंत न्हू ह्या संवसारांतल्या अखेरीच्या घडये पर्यंत तुवें समाधानच दिलें शांती आनी समाधान दिलें आज आमी तुझे उतर नियाळ करता आसतना 22-70 जाणांक धाडलेलें मिसांव काम आमी पळयलें तुज्या शिसांक तुवें धाडले शांती आनी समाधान दिवन तुवें धाडलें मोगळ सोमी जेजू तुजे संगी आमी वेळ करचीत आसतना आमकां मेळची ती शांती आनी तें समाधान संवसार आमकां दिवंक शकना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. मोगळ सोमी जेजू या पुनर्जिवंतपणाच्या काळार तुझ्या पुनर्जिवंतपणाच्या काळार सोम्या आमी तुझे उतर आयकता आनी तांतूं आमी पळयता धर्मदूतांचे कृत्य पुस्तक 8वो अध्याय इथिओपियाचो हिजडो तो गाडयेर पैण करन येता आसतना तुज्या आत्म्यान फिलिपा सांगले वच मुखार आनी गाडये बराबर चल आनी ताणें मुखार सरता आसतना हिजडे लागीं विचारलें तूं कालें वाचताय तें तुका समजता गे म्हणून आनी ताणें म्हळें म्हाका कोणें विवरून सांगल्या शिवाय म्हाका कशें समजोवचें मोगळ सोमी जेजू तुज्या शिसान फिलिपान तुजे विशयांत भोव अर्थभरीत रितीन हिजड्याक ताणें समजा सारकें तुजें उतर ताणें प्रगट केलें हर एका आयतार मोगळ सोमी जेजू ह्या आराधनाच्या वेळार देवाचें उतर तुजें उतर आमकां प्राप्त जाता आमचें मत उजवाडयता आमकां प्रेरण दिता ह्या पासून आमी तुका अर्घ दिता सोम्या आमी आमचे स्ताकीच वाचता आसतना आमकां अर्थ जायना ती उतरां ह्या आराधनाच्या वेळार तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तूं आमकां अर्थ जायशें समजा सारकें तूं आमकां दिताय
हे वर्ते देण्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता सोम्या. आनी ह्या संवसारांत आमकां समार जाण कितेंय दितात संतोश जाता आमकां, पूण तुवें दिवचें देणें जावन आसा आशिर्वाद. हाच्या शिकवणेंत आमी परत आनी परत आयकलें सोम्या. तुवें दिवचें आशिर्वाद ह्या संवसारांत आमकां कोणेय दिवच्या पयशांचे की वस्तूच्या की आनी खंयच्याय देण्याचे की सण वर्तें जावन आसा आशिर्वाद. तुका मानवून जियोवचें ती एक वर्तें आशिर्वाद सोम्या. हे देणें ह्या आराधनाच्या वेळार वांटो घेतल्या हर एकल्याकी तूं फावो कर. टीव्ही मारिफात कोण सक्कडी आराधनांत वांटो घेतात तांकां सक्कडांकी हे देणें तूं फावो कर सोम्या. तुज्या आशिर्वादान जियोवचें, संतोशान आनी समाधानान जियोवचें. सोम्ये जेजू तुवें आमकां आश्वासन दिलाय, मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बडाय आनी तुमकां उक्तें जातलें. तूं आमच्या मदें खरोच हजर आसाय म्हणून आमी जाणाव सोम्या. सर्गार सोडून बापाच्या उजव्याक बसलोलो आमच्या खातीर तूं विनंती करताय, श्रेष्ठ रितीन विनंती करताय, वर्ते रितीन विनंती करताय सोम्या. तुज्या लागीं मागता आसतना तूं आमकां दिताय, तुज्या नांवी मागतले हर एक लागीं तूं दिताय सोम्या. ह्या आराधनाच्या वेळार पवित्र वेळार आमी तुज्या लागीं आमची मागणी मुखार दवरता. प्रत्येक जावन मोगळा सोम्ये जेजू हर एक आयतारा शालोम मिनिस्ट्रीज ह्या पंगडा द्वारी वर्तें काम चलता. तुजें उतर प्रगट करचें. खंयचे खंयचे मनीस हे आराधन पळोवन आनी तूं भाग घेवन जायते जाणांक तांकां उपकार मेळटात. उपकार लौकीक, उपकार भलायकेचे, उपकार आत्मीक रितीन. ह्या सगळ्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता सरा. मुखल्या दिसांनी शालोम मिनिस्ट्रीज आनीक चड मापान वाडोवंक आनी ह्या पंगडा द्वारी चड आनी चड बरेपण लोकांक मेळच्या खातीर तुजी विस्तार आशिर्वादां. आमचो भाऊ MP नोरोना, ताजे कुटुंब, ताजे संगी हांगासर ह्या मागण्यांत सांगाता मेळचे जॉन आनी तशेंच सूरज, विवियन आनी हांगा साबार जाणां आसात. ह्या मागण्या सांगाता मेळोन तांच्या हर एकल्यांचेर तुज्या आशिर्वादां घाल. तुज्या आशिर्वादा वरवीं, तुज्या बेसा वरवीं ह्या मारिफात मस्त मनशांक लौकीक तशें आत्मीक बरेपण तूं लाभय म्हूण मागता. आयक आमचे प्रार्थने सोम्या. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. मोगळो सोम्ये जेजू ह्या संवसारांत तूं आयिल्ल्या वेळार मस्त पिडेस्त मनीस तुज्या लागीं आयिले. साबार जाणांनी गूण जावंक खुशी वेली आनी तुवें तांकां गूण केलें. थोडे फावटी तुवें जावनूच तांकां गूण केलें सोम्या. आज आमच्या भोंवतणी मस्त पिडेस्त आसात. गूण जावंक अपेक्षुंचे आनी मागोवंक विनंती करचे आसात. तुजी गूण करची सकत तांचे थंय वळोन वचोन दी. तांकां हर एक लागीं भलायकी मेळोवन दी. मोगळो सोम्ये जेजू ह्या आराधनाचो फळ जावन कोण सकडी गूण जावं खुशी व्हरतात आनी ह्या आराधनांत भाग घेवन गूण जावं खुशी व्हरतले हर एक लागीं तुजी गूण करची सकत वळोन वचोन दी सोम्या. आयक आमचे प्रार्थने सोम्या. आमचें प्रार्थन येसुम्या. मोगळो सोम्ये जेजू तुवें साबारांक मरणांतलें जिवांत उठयलें. साबार आमच्या मनशां, आमच्या भोंवतणी मनशां भावार्थांत शेळिल्लीं आमकां पळोवंक मेळटात. एका रितीन आत्मीक रितीन मरण ती पावल्यान. मोगळा सोम्ये जेजू ह्या आराधनाच्या वेळार तुज्या लागीं लालेन मागता. कोण सक्कडी भावार्थांत निस्तेजी जाल्यान, कोण सक्कडी भावार्थांत निर्जीव जाल्यान तांच्या ते पवित्र आत्म्याची सगत वळोन वचोन दी आनी तांकां परत जीव मेळोवन दी म्हूण मागता सोम्या. आयक आमचें प्रार्थने सोम्या. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. मोगळा सोम्ये जेजू साबार जाणां फाटल्या वर्सांनी काजर जाल्लीं, लग्न जाल्लीं, 10 वर्सां काजर जाल्लीं, 16 वर्सां काजर जाल्लीं, भुरग्याच्या देण्या खातीर आशेवन आसात. ह्या सक्कड जोड्यांक आमी तुका समर्पिता सोम्या. तुका असाध्य म्हणलें कसलेंच ना. जें कितें असाध्य आसलें तें तुजें तें साध्य जाता सोम्या. ह्या आराधनाच्या वेळार प्रत्येक रितीन आमी समज थंय सांगाता मेळोन मागता. कोण सक्कडी भुरग्याच्या देण्याक आशेवन आशिल्लीं आसात, लग्न जावन साबार वर्सांनी भुरग्याच्या देण्याक आशेवन आसात, ह्या वेळार तुज्या लागीं आमी मागता सोम्या. तांकां समेजता की भुरग्याचें देणें दिवन तांच्या कुटुंबांत संतोष समाधान येसो कर म्हूण मागता. आयक आमचें प्रार्थने सोम्या. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. मोगळो सोम्ये जेजू आमी मागता साबार तरणाट्यां खातीर कोण सक्कडी लग्नाच्या जिविताक फुडें सरोंक आसात, कोणा सगळ्यांक एक बरी सैरीक जायचे म्हणून आशा आसा मतीन, त्या सगळ्यांक आमी तुका समर्पण दिता. चल्यांक आनी चलयांक तांच्या जिणयेंत
फावो ते जोडी तांकां फावो जावंक आनी ह्या वरवीं तांचें जिवीत संतोशान बरोवंक तांचें जिवीत समाधानान बरोवंक कशें खान नगरांत तुवें हजर जावन त्या जोड्याचेर तुजो आशिर्वाद दिलोय तेच प्रमाणे कोण सकडी खाजाराक तयार जाल्लीं भाऊ भयणी आसात तरणाटी आसात चेडे चेडवां तांचेर तुजी आशिर्वाद घाल विस्तार आनी तांकां बरे जिणेचे सांगाती फावो कर जिणें संतोष दादोसकाय एकामेका संतोषान आनी समाधानान जिवंक अर्थकान काण घेवंक गरज तुजी देणी तांचेर वत म्हूण मागता हांव सोम्या आयक आमचे प्रार्थने सोम्या ऐक आमचे प्रार्थने सोम्या मोगळा सोम्या जेजू आमी तुज्या लागीं प्रत्येक रितीन मागता लग्न जिवितांत मनस्तापा वरवीं ह्या खंयच्याय हेर कारणां लागून कश्ट संकश्ट भोगची जोडी जावं पुरो आर्थीक स्थिती वरवीं ना समाधाना वरवीं तांच्या जिणेंत सोम्या जेजू संतोष दी समाधान दी आनी एकामेका अर्थ करूंक जाय आसची तुजी देणी तांकां दी सोम्या पवित्र आत्म्याची सकत तांकां दी पवित्र आत्म्याची देणी तांकां दी आनी ह्या वरवीं लग्न जिवितांत संतोष समाधान तांकां फावो कर म्हूण मागता हांव आयक आमचे प्रार्थने सोम्या ऐक आमचे प्रार्थना येसम्या मोगळा सोम्या जेजू देव आपण आयतार आमी पाळटा आसतना तुज्या लागीं आमी मागता कशें तुवें 72 जाणांक धाडले सुवार्थ परगट करूंक समाधान दिवंक तेच प्रमाणे आयच्या ह्या संवसारांत आमकां जायते ह्या जागांनी धार्मिकां गरज आसात तुवें मुळांय बेळे येतेश्ट आसा वावराडी जाय आनी त्या देखून सोम्या तुज्या लागीं आमी मागता कुटुंबांत आवय बापायनी तांच्या भुरग्यांक प्रेरीत करूं आनी तशेंच भुरग्यांनी मुखार येवन तुजी सुवार्थ परगट करूंक सक्कड काळांनी सर जाग्यांनी परगट जावच्या खातीर तूं देव आपोवणी तुज्या शेतांत वावुरच्याक तरणाट्यांक आपोवन तांच्या मुखांत सुवार्थ परगट जायशें कर म्हूण मागता हांव आयक आमचे प्रार्थने सोम्या ऐक आमचे प्रार्थने येसम्या मोगळो सोम्या जेजू सबार उपकार मागोवंक आमकां आसात तूं जाणाय कशें जाकेबाक रुकार तुवें पळयलोय तेच प्रमाणे आमच्या मोतींतली चिंतना तूं जाणाय कशें सिमो फारिजेव ताच्या मोतींतली चिंतना तूं पार केली सोम्या तेच प्रमाणे आमच्या मोतींत काळजांत कितें आसा तें सगळी तुका समजता सोम्या आमी सगळे आमचे काळीजान म्हूण तुज्या पांयांतळ दवरता आमचे इरादे आमची तेसावां हे सगळे तुज्या पांयांतळ दवरता सोम्या तूं ती मानून घे आनी आमकां कितें गरज आसा आनी कोणाक कितें गरज आसा जावंक पुरो कोणें आमच्या लागीं विचारूंक ना पूण आमच्या मागण्याची गरज आसा तांकां सगळ्यांक तुका समर्पण दिता सोम्या ह्या आराधनांत भाग घेतल्या हर एकल्यांक कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा तांकां सगळ्यांक तुका समर्पण दिता सोम्या तांकां गरजाचे उपकार लाभय म्हूण मागता हांव आमी सगळ्यांक सांगता मेळून सोम्याची स्तुती कर म्हणया हालेलुया 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 पिडेस्तां गुण कर सोम्या जेजू तुजी गुण करची सकत पिडेस्तां ते वळून वचोंदी मोगळा सोम्या जेजू तुझे आशीर्वादां घाल काजारी जोड्यांचेर तांचे ते असले नासमाधान पयस करूंक तुझे आशीर्वाद घाल सोम्या लग्न जावन भुरग्याचे देण्या खातीर आशिल्ल्या सगळ्यांचेर आशीर्वाद घाल सोम्या तरणाट्यांचेर तांकां जिणेचे बरे सांगाती मेळच्या खातीर आशीर्वाद घाल सोम्या जिणये निराशे जाल्ल्यांचेर आशीर्वाद घाल सोम्या आर्थीक संकटां वळख जाल्ल्या खातीर आशीर्वाद घाल सोम्या तुझे आशीर्वाद घाल सोम्या जिणयेंत नासमाधान आसल्या टेन्शन आसल्या पिडा आसल्या सगळ्यांक तुझ्या आशीर्वादाने भर सोम्या हालेलुया 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 सोम्याचे आशीर्वाद घेवच्या खातीर आमी आतां येद्या व्हडा सक्रामेंताक गीत गावया येद्या व्हडा सक्रामेंता नामान करूया पुर्विल्या त्या रूपा बदलाक नव्यो रीती आदार्या सर्वोन्वेच्या अस्तित्व्या भारताची ओळ दिव्या ससे बापाक कशें स्फुरतात उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा सस्ता सस्ता एकाच तळ्यान हसिता तुका दोगांयच्या स्पिरिता समसमी नावड
आमेन. प्रार्थुया. ये देवा विचित्र साक्रामेंता काल तुझ्या कष्टां सोवडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तारांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना. आमेन. आमचं मोगासो बाप आणि वनिलाक आता हांगासर कोडी आळता न्हू पैदळ म्हणसर शांतंदनी आश्रमाचे डिरेक्टर जावन आशिल्ले ते आतां मूडबिद्रे ते ट्रान्सफर जावन गेल्यात. देखून ह्या वेळार म्हळ्यार थंयसर ट्रान्सफर जावन वेतात आनी त्या खातीर आमी ह्या वेळार तांचो काळजांत उपकार दवरता. ते हांगासर आसता आसतना हांगासर सबार पोटी आराधनाक आयल्यात आनी आमकां ताणें मुस्त रितीने सहकार दिल्या. 1 न्ही 2 न्ही 100 वांट्यांनी म्हूण सांगेत. पळयत पुस्तकांत म्हणण्याची 22 अध्याय पयलें वाक्य म्हणटा बरें नांव ग्रेस प्रास वर्तें जावन आसा आनी मान आनी मर्याद मेळचें आनी सर्व मोलादीक संगती भास वर्तें जावन आसा. हांव सांगता म्हाका गुत्त आसल्या प्रमाणे बाप ओनिला विशयंत तांचें इतलें बरें नांव आनी तांकां सगळ्यांनी इतल्यानी मान आनी गौरव आसा. कित्याक म्हळ्यार ते विशिश्ट रितीर देवाचे मणयारी जावन वावर करनासात. खंयसर ते गेल्यार हांवें हें सत्य पळोवन सांगचें कांय तांच्या मुखार सांगचें म्हूण न्ही. खंयसर गेल्यार थंयसर आशिर्वाद आनी अभिवृद्धी आसा. तांचे म्हाका फस्ट वळख जाली ते CODPंत ते डिरेक्टर जावन आयिल्ल्या वेळार आनी थंयसर म्हाका तांचे थंय तितलो फस्ट घेतना तांची वळख आनी कांय ना. पूण थोड्याच तेंपानी तांणी केल्ली ती अभिवृद्धी थंयसर तांणी घडली ती नवी योजना समुदायाचें चिंताप. ताजे उपरांत हांगासर सांतोनी आश्रमाक आयिल्ल्या उपरांत थंयसर आश्रयांक जाय आशिल्लें कितें पुरा थंयसर इनमेट्सांक बरें बरें करचें. थंयसरचो स्वरूपूच सगळें बदल्लां. हांव सांगता खंयसर ते हात घालतात की थंयसर बंगार पिकता म्हणटात पळय तशें जालां. तांचें एक वर्तें तांकां देवान एक विशेश रितीचें अभिशेक पण तांचें. मात्र न्ही तुमी इंटरनेटार पळयलें जाल्यार बाप ओनिलाचें मीस जावन दी ह्या खंयसर तांणी रिट्रीटेन जावन ती मस्त जाणां वॉच करतात. टीव्हीर मात्र न्ही हाचेर खंयच्या वेबसायट्सांनी आमी पळयलें जाल्यार हजारो लोक वॉच करतात. कित्याक म्हळ्यार तांच्या मागण्याद्वारे सबारांक हिलींग डेलिव्हरन्स आनी मस्त जाणांक बरेंपण घडटा आनी त्या देखून लोक आशेता तांकां आयकूंक तांचें प्रिचींग आयकूंक तांचें मागणें आयकूंक मस्त जाण आशेतात आनी मस्त कडेन ते रितीर दिवंक येतात. मस्त कडेन बरेंपण करनासात. आमच्या ह्या शालम प्रेयर ग्रुपाचेर आमचो एक ल्हानशें हांगा एक मागण्याचो पंगड तरी येदे व्हडले पदऱ्याप तवळ हांगासर येवन आमकां मागणें करूंक मेळचें न्ही. जाय की आमचें व्हडलें बागांत व्हडले बाग 8 बाग म्हणटात न्ही आमची एक नवी बाग ती एक म्हण सांगत तशें एक व्हडतो संतोश आमकां एक आमच्या सगळ्यांच्या तर्फेन तांकां हो बुक्को दिवंक हांव अपेक्षिता. कित्याक हो एक केवल मोगाचो संकेत जावन कशीं फुलां परमळ दितात आनी ती आकर्शक जावन आसात. तस प्रमाणे तुमी खंयसर वेतात थंयसर सदांच तुमचो परमळ सगळ्या प्रदेशांत तो स्प्रेड जावं दी. तुमची आत्म्याची सोबाय सगळ्यांतल्यांनी वाडूनच वचूं दी आनी ह्या वरवीं लोकांची मनां तशेंच काळजां समाधान संतोशान सदांच आसूं दीत म्हणून आमची आशा. सर्वेस्परा बापा तुवें फादर वनिलाक अभिषेक करून तुज्या सेवे खातीर विंचून काडिल्ल्या खातीर अर्गां दिता बापा. ही तांची सेवा
तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या सक्ते मुखांतर निरंतर लोकांक बरेपण करच्या वाटेन सदांच आशिर्वादीत जावन मुंदरसून व्हरूंक तांकां जाय आसचें आत्म्याचें बळ कुडीचें बळ आनी मोतीची जणवाय बुदवंतकाय आनी सर तरेची पवित्र आत्म्याच्या देण्या फळांद्वारे तांकां तूं आशिर्वादीत करन तुज्या मेटां संगी मेटां काडूंक आदार लाभय म्हण मागता हांव. त्याच प्रमाणे आमी मागता कशें एलिया प्रवादी तावन एलिशा प्रवादी दोडत्या मापान पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन अभिषेक जावन तुजी सेवा करूंक सोकलो गी. त्याच प्रमाणे हो याजक सदांच तुज्या दोडत्या मापाच्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या फळांनी आशिर्वादीत जावन तुजी सेवा करूंक तांकां तूं आशिर्वादसी म्हण मागता. सदांच हाबाकुक्का बरी संतोष बरी जिणी तांकां फावो कर म्हण मागता. सांपावला बरी तुजी सेवा करचें काळीस मन आनी कुडींत सुडसुडाय आनी आत्म्याचें तरणाटपण गरुडा बरी तरणाटपण तांकां फावो कर म्हण मागता हांव. अब्राहमाची पातयेणी तांचे थंय सदांच राखून सांबाळून व्हरून त्या पातयेणे द्वारे तुका मनवांच्या रितीर सेवा करूंक कृपा लाभय म्हण मागता हांव. सांत पेद्रू बरी सर्व भवडती लोकांक एकठांय करूंक आनी तुजे सरशी व्हड हाडूंक तांकां बळ लाभय म्हण मागता हांव. आनी सुम्या सदांच तुजें हजरपण तुज्या उतरां मुखांतर तांच्या काळजांनी जिवाळ दवर कार्याळ दवर आनी तुजें अभिषिक्त हातेर जावन तुजी सेवा करूंक बळ भलायकी मोतीचें समाधान आनी सर तरेची पवित्र आत्म्याची देणे फळांनी तांकां तूं अभिषेक कर म्हण मागता हांव. आमेन. पिनोरोनाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक म्हण सांगल्यार बऱ्या उतरांनी उल्हासिल्ल्या खातीर भोव अपुर्बायेन सांगलां. हांव प्रयत्न करता एम पिनोरान सांगिल्लें बरी जावंक. आनी दुसरें कालें म्हण सांगल्यार वृत्तेन एम पी वकिला मस्त पोटी ताजे लागीं गेला आनी हर एक पोटी येता आसतना मस्त लोक थंय आसतात. हांवें भितर वेचेंगी नाका गी म्हूण चिंतचें आनी तसल्या संदर्भाचेर हर एक पोटी लोक कितलो आसूं दी तक्षणांत भितर आपोवन कसली गरज आसा ती पुरा तीरसून दिता. एक संगत दुसरें कालें म्हूण जाल्यार थोड्या वर्सां आदीं इगर्जेचेर पातोरांनी पडलेल्या त्या संदर्भाचेर एक विशिश्ट संगत पळयली. कालें म्हूण जाल्यार काम देगे दवरनो आनी ह्या बाबतीन आमच्या भावा भयणीक कितें करूं साध्य आसा तें वर्ती वावंट मिनात काडन जायतो त्याग आनी सॅक्रिफायस करन जायतें काम केलां. आनी तशेंच हेर वेळार आतां हेंच शालोम मिनिस्ट्रीज काम वावर सबार तेंपां तावन चलोवन आसा. ताका ताजी व्याप्त म्हणली आसा कुटुंब म्हणलें आसा. ताच्या इड्यांत हे ब्रेस्ताराचें हांगासर मागणें चलोवचें आनी हें मागणें चलय जाल्यार त्या फाटल्यान मस्त तयाराय करूंक आसा तें भोव गरजेचें. आनी अशें केल्ले वरवीं आज सबार जाणां तुमी हांगा आसात आनकी व्हड संख्यान हांवें येवचें पळयलां. मस्त मनशां येताले आनी इतल्या जाणांक एक अवकाश हांगासर काले म्हणटा मागणी करूंक आनी सोम्याचो सांगात जोडूंक साध्य जाता. एक वेळ त्या करूंक आसा दुसरें हाका करची आसा मस्त जाणांक कळीत आसचें ना पूण जाल्यार तें तितलें पुरा करन उद्देश काले म्हण सांगल्यार सोम्याच्या महिमे खातीर लोकांक बरेंपण खंय खंय जावन मनशांनी पळोवन टीव्हीचेर बरेंपण जोडलेलें आसा. पूण अकरेचो उद्देश एकच आसा काल म्हळ्यार सोम्याच्या महिमे खातीर देवाच्या महिमे खातीर हें सगळें करीत आसा. देखून सोम्याची विस्नार आशिर्वादां वकील सोडून व्यक्तिगत रितीन बरो मित्र आनी त्या देखून सोम्याची विस्नार आशिर्वादां ताचेर ताच्या वावराचेर कुटुंबाचेर आनी हांगासर जमलेल्या तुमचे समेस्तांचेर हांव मागतां. आनी मुखल्या दिसांनी एमपीचो वावर आनी चड मापान विस्तारत्व वचूं दी आनी सोम्याचें नांव गाजत्व वचूं दी म्हणून आशेवन हांव बरें मागतां. देव बरें करूं एमपी. थँक्यू वेरी मच.